उल्लासां दिनवाशिकाचं बलिदान भेटून बापा मंदिरात जमल्या भक्तीन मौनान खालच्या काळजान कुटुंबा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकूंक आशेता चिन्येंते पालच्या कृपा मागता जिविताच्या उंड्याक अद्रेकता सासनीक जिवीत दिवून परता संतोषान उल्लासां दिनवाशी काळजां बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मनान कालत्या काळजान कुटुंबा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावां भयणीनो आमी फाल्यां विशीं वा फुडारा विशीं चिंतचें योजन करचें स्वाभावीक पूण फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना आमचो फुडार देवाच्या हातांत आसा म्हणटा सान जाकोब आयच्या पयल्या वाचपांत पूण फाल्यां विशीं लेखावरती कंत करचें व्यर्थ कित्याक भविश्य आज प्रारंभ जाता फाल्यां न्हय आयच्या ह्या आयच्या दिसाच्या सुरवेर आमी हांगासर जमल्या तर देवाची आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हूण समजून घेवन त्या प्रकार जियोंक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच जेजू लागीं कृपा आनी आदार मागून घेवया आमच्या पातकांची दूख दोन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां हवा भयणीनो मुसो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात तुमचो अपराध तुमचो बडबड अपराध ह्या पसून घेवन सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची एकाकुळत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. Sumya kaklut कर Sumya kaklut कर Krista kaklut कर Krista kaklut कर Sumya kaklut कर Sumya kaklut कर प्रार्थना सर्वेस्परा सरसृष्टीच्या रचणारा भगेवून पलिकार तुझ्या धर्माध्यक्षान खरो भावार्थ तिरायेन उसारूंक तुवें बोळ दिलें आनी रक्तसाक्षांच्या परिवारांत ताका घेतलोय जेजूच्या कश्टा मरणाचे कालसींत आमकां वांटो मेळटना उदार मनान वो वांटो घेवंक आमकां बोळ दी हे वरवीं ताच्या पुनर्जिवंतपणान सासनाक आमकां वांटेली कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सान जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्यानो आज वा फाल्यां
फाल्यां शार आमी वेतल्या एक वर्सभर आमी थंय रावतल्या आनी व्यापार करन दुडू पुंजयतल्या अशें म्हणटल्या न्हू आयका फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना तुमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोस काळ दिश्टी पडचें आनी उपरांत मायाक जावचें दुवरें परिती बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांचून उरतल्या हाचे बदलाक तुमी उलयतात हांकार आनी बाडाय तसली बाडाय केदळाय वायट त्या पासून जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं सुभागी आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती सुभागी सकट राष्ट्रांनो आयका आख्या संवसाराच्या निवासत्यानो तुमी ल्हान व्हड कुळीवंतानो ग्रेस्त तशें गरीब लोकांनो तुमी सकटाक चीत दिवन आयका आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती सुभागी वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मनांनी कपाटपणान म्हाका वेडो घाल्ला तेन्ना हांवें बियेजय कित्याक ते आपले विश्वास दुडवाचेर दवरतात आपूण व्हडले आस्तिवंत म्हूण हांकारान भरल्यात आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती सुभागी दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साध्य ना आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्यांनी जायना मरण चुकोवन कितलो दुडू दिल्यारी बेश्टें पोंडाक वेतलो तो वेतलोच आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती सुभागी बुदवंत तसो मूर्ख सरोन सोमतात आपले ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून चलतात हें तो जाणा आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती सुभागी हांवूच वाट हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत म्हणटा स्वामी म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाची वसूंक जायना सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुवांव जेजू लागीं म्हळें मेस्त्री तुजे नांवी देवसा सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगड आसूनय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें जेजून ताका जाप दिली ताका आडवार नाकात म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसरेच घडये म्हजे विशांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता गेले त्या वर्साच्या संपणे वेळार 2021व्या वर्साच्या डिसेंबराच्या क्रिसमस फेस्त येता आसतना एक खबर अशी जाली युरोपांत आमी युरोपियन युनियन म्हणटा तांचे पार्लिमेंट आसा त्या पार्लिमेंटांत थंयच्या एका
पार्लिमेंटाच्या सांद्यान म्हाका कोण कितें नांव आतां उगडासना एका स्त्रियेन अशें एक बिल अशें एक कानून येवंक जाय म्हणून एक तिचें कितें एक विनंती केली. त्या बिल्ला प्रकार आनी मुखार आमी क्रिस्मसाक क्रिस्मस म्हूण आपोवंक नजो, हॅपी हॉलिडेज म्हूण आपय जाय म्हणून म्हळें. दुसरें, ही बागेवंत नांवां आसात न्ही, मरी, जुआंव, ती पुरा ती क्रिस्तांवांक मात रिजर्व केल्ली नांवां न्ही. ती नांवां आनी मुखार जेराल्तरान खंयच्याकी आमी वापरयेत म्हणून. आनी हाका पाप साहेबानच विरोध केलो, पापा फ्रांसिसानच विरोध केलो आनी तांणी सद्याक हें मंडन करूंक ना. पूण तीच स्त्री आनी इल्लेशें हट्टान म्हणल्या बरी आमी हें करूंकूच जाय म्हणून. देखून आनी क्रिस्मस म्हणून आपोवंक नजो आनी असलीं पवित्र नांवां आमी आनी मुखार ती फकत क्रिस्तांवांक न्ही, ती खंयच्याकी वापरयेत म्हणून. देखून मोरयेचें नांव मरिया, ह्या मोरी आमी कोंकणीन म्हणटा. मरियम तसलीं नांवां आसात. कितलें बरें आमी आमच्या भुरग्यांक असलीं नांवां दवरता. पूण चिंतया, फाल्यां एका कोणे एकल्या बाराक तलें नांव दवरलें, आमकां राग येना? मोरयेचें पवित्र नांव असल्या जाग्याक कित्याक दिवचें? दिवंक नजो म्हणून. पूण तेंच नांव जर तर आनी एकल्या अन्न धर्माच्यान ताच्या भुरग्याक दिलें, आमकां मनांत तसो खुशी जाता. पळया, त्या मनशांनी जाल्यार आमच्या मोरयेचें नांव तांच्या भुरग्याक दिलां. आनी तूं वेपाऱ्यास कोरलो. आईची सुवार्थ तुमकां आयकत आसतना भोवशा सगळ्या संवसारार हांव आसा ह्या स्थानार थावन पुलपितात हांव जुवांवक एक विलन करून दवरला, एक दुस्मान करून दवरला. जुवांवण येवन जेजू लागीं म्हळें, मैस्त्री तुज्या नांवान देंवता सोडयतले एकल्याक आमी पळयलो आनी ताका आमी आड व्हरले. पूण जेजू ताका म्हणटा, म्हजे विशांत एका घडये बरें उलोवन ह्या सर्याकन अपप्रचार करतलो, तक्षणाच अपप्रचार करतलो कोणी ना. पूण निमाणी उतरां, जो कोण आमच्या विरोध न्ही तो आमच्या पक्षेचो. म्हणटेच आज सगळ्या संवसारभर म्हाका बक्षिया जायते कातोलीक म्हजे तसले शिकोणदारच म्हणटात, जर तर त्या पांगडाचे ते हे सकड संवसारभर जेजूचें नांव परगटतात, आमी तांकां आड व्हरूंक नजो. आमी ते मोसरी मनीस, आमी मोसरी, देखून हेरांनी करूंक नजो, ते आमकां मात्र म्हणून. आयचो विशय तो मोसराचो न्हयच न्हय. तातूंत मोसराचें कितेंच जुवांवन उलोवंक ना. बदलाक जुवांवन कितें म्हळें, मेस्त्री तुज्या नांवान देंवसा सोडयतले एकल्याक आमी देखलो, पूण तो आमच्या पंगडाचो न्हय. आमचो पंगड खंयचो? आमचो पंगड खंयचो? जुवांवक ताच्या पंगडा विशान भर्म आसा. जुवांवक ताच्या पंगडा विशान अभिमान आसा. देखून आमी ह्या पंगडाचे आसतना, आमी म्हणले आसतना म्हळ्यार कोण ते? आतां जुवांवूच उरल्या शिसा सांगता जेजूचो पाटलाव केला. जेजूच्या फाटल्यान ते आयल्यात, तांचे कुटाम तांणी सोडला. म्हणटा आसतना तांचे ताणू व्हड सॅक्रिफीस विचारला. देखून जुवांवक ताच्या पंगडा वयर अभिमान आसा. देंवसा सोडयल्या वयर मोसोर न्ही, जाल्यार आमी खंयच्या वर्गाचे? आमी तांच्या की उंचल्या वर्गाचे. आमी तांच्या की उंचल्या वर्गाचे. आमच्या कोंकणींतच एक गाद आसा, हस्त वाटेर वेता आसतना बोंगतेल्या पेट्याची परवा करिना. आमी त्या हस्तीच्या वर्गाचे. देखून उरले कितेंय करूं हातूंत आमकां लाभच. पूण आमकां कितें जावंक आपोवणें मेळना. आज हांव हांगा तांबडें न्हेसलां. आज सांपोलीकारपाची परब. सुरविल्ल्या पवित्र सभेचो मार्तीर सांतो जेजूच्या शिसांचो पाटलावदार. आनी दुसऱ्या शेंकड्यांत ताच्या मार्तीरपणाच्या वेळार आमी आईच्या सुरवेर मागणें आयकलें, सोम्या तुवें तुज्या कालसींत सांपोलीकारपाक वांटो दिलोय. कोणायकी काल्स मेळूंक ना. काल्स जेजूची काल्स मेळ्ळी ताच्या शिसांक.
देखून बापा म्हजे वयली काल्स निवार म्हणटा जेजू, पूण ताच्या की पयलें या जेबेदेवाचे पूत जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा ह्या काल्सींत हांवें कितें सोसूंक आसा तातूंत तुमकां सोसूंक त्राण आसा गी. तेणें नासलें वय म्हणटात ते, पूण उपरांत तांकां कळटा शिसांक आमचें भाग हें जेजू सांगाता रावचें, जेजू कुस्स आयकोनचें. जेजून आमकां कितें सांगलां भोवशा ताचो कुरीसच आपणावन मोरचें हें आमचें भाग. असर्या अजापां कोणेय करी येता, असर्यां करूंक थोडो भावार्थ पुरो, पूण पर्वत हालयजे तर म्हळ्यार आमचे ते देखून पर्वत हालयजे जेजून सांगलां एका सासवाच्या काना तितलो भावार्थ पुरो. पूण जेजू सांगता थीर रावाजे तर पेद्रू बरी जावंक जाय, जुवांव बरी जावंक जाय. कित्याक थोडो भावार्थ आसले मनीस कुर्साक लागीं येता आसतना पळोवन धांवतात. पूण जुवांवक खंयच्या कारणाक लागून आमी जाणाव ताका हे कुर्साच्या मळार रावंक अवकाश मेळ्ळो, पूण उरले शीस धांवले. आमी त्या पंगडाचे देखून आमकां आज अभिमान. देखून जुवांवन कंप्लेंट दिल्ले न्ही, जुवांवन म्हळें आमी जाल्यार कोण, आमी तुज्या पंगडाचे. समजल्यात. देखून आज आमकां अभिमान भाव भयणीनो, कंप्लेन न्ही. पळया आमी क्रिस्तांव आमच्या की ते येवन भायर येवन जेजू तांव जायते जोडतात, जोडू कित्याक न्हू जो, जेजूचेंच नांव वर्तें जावं. पूण आमचें आपोवणें तो आमच्या पंगडाचो न्हय, आमी त्या पंगडाचे, आमी जेजूच्या पाटलावदारा मदले. देखून देवा करग्यान दिवया परत्यान एपटी ह्या बागेवन सांता मार्तिराचो उगडास काडया. फलिकार ताका असलें इनाम मेळ्ळें आनी ताका मार्तीर मारता आसतना ताणी म्हळें ताका ताकी किळावंक वता आसतना तो म्हणटा म्हाका किळ्यांची गरज ना, हांव कुशेन येता. आनी ताणें हात ताचे फाटल्यान बांदले, फाटल्यान ताणेंच धरले आनी तो मरूंक तयार जालो ताका लासतना. पळया हें धैर असले जेजूच्या पंगडाचे. उरिल्ले पुरा असर्यां करतात पूण मोरची वेळ घडी येता आसतना पळोवन धांवतात. ताच्या पंगडाचे मात्र उपरांत आमी जाणाव ताचे शीस पुरा मार्तीर मेले, जुवांक सोडून. ताच्या पंगडाचे मात्र जेजू सांगाता रावतात. Mola dictirve, bangarupe, na somniamo ce lagi, जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता के धन्या दूर किरकोळ जीवन है मुझे तुझे सेविक समर्पिता कालते दयाळ काळी से मुझे तुका सगळे समर्पिता मोलादीक दिर्वे bangarupe na somnia मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता के धन्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातले बलिदान आपल्या मोलाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव दयाळ बापा, ह्या देणयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो पोलिकार्प तुजो भक्त रगत वरय पर्यान भावार्थांत तीर रावलो, तशें आमकांय भावार्थांत तीर कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पोलिकार तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुझे बोळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पसजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरी देवाचे माये सांगती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगता त्यास जे हेजू थाय पवित्रत्म्याच्या एकपणाम सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरगोश्या नत्रेंतल्याक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझे कांडी आमकां उंडो सर्गीन सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सरसावन आसा बसयल्या गांवा पयन करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता. सोम्या आमी सोमेस्तकल्या दी तूं विशेव आमकां कश्टून चलून गेल्या वास्ता लाभय शांती आता. यात्रिकामी सरसावन आसा बसयल्या गांवाक पयन करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता. यात्रिकामी सरसावन आसा बसयल्या गांवाक
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या असक सैंबाच्या पोलिकार्प आमच्या भावान कष्ट दगदामध्ये दाखयल्लें तिरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हे तुजें सदेणे म्हूण वळखून ताच्या उगडा साक दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी गटाय मेळ्ळ्यांत. हे गटायेन आमकांय कश्टामध्ये आमच्या भावा परी थीर रावून सासनाची इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. que vontazuse Christa poschia bapa Răptantacea sodăian Zatu papăi băpta Zuse bapa pautumaca Zuse bapa pautumaca Zuse bapa pautumaca Zuse bapa pautumaca Mogar putra soel Amar măia shirvani amka भगवान क्रिस्ताचे गुरवे निवार आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.